मगाच्यान आज एक अनेक विषय हांव काण घेवन आयला तुमचे मुखार. आय एम अ डॉंकी. हांव जावन आसा एक गाडाव. हांव कोण? हांव एक गाडाव. हाजो अर्थ समजचे जाल्यार जशें तुमी हर एक म्हजी टॉक्स, हर एक म्हजी चिंतनां, हर एक म्हजी उगड्या पिकली देवान ही स्वता निमाणेपणे आयकतात हें आयका तुमकां समजतलें. हांव एक गाडाव, तूं एक गाडाव. आय एम अ डॉंकी, you are a donkey. What kind of donkey? What donkey? आम्ही समजून घेऊया. पहिल्या सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सबारण पळयतात, सबारण फॉलो करून सबस्क्रायब करतात आनी तुमकां खुशी जाल्यार एकल्यान सबस्क्रायब केलें जाल्यार एकल्यान आयकलें जाल्यार म्हजे मिसांव सुम्या ते पावले म्हाका तातूंच काय आनी उरलें सुम्याचें आनी पवित्र आत्मे उद्देशी हे धाकटें काम तुमचे ते वांटोवण घेवंक हांव खुशी व्हरतां. आनी ह्या म्हज्या वावरांत तुमकां कितेंय बरें सांगूंक आसा जाल्यार कितेंय तुमी सलाह सुचना बरेपणान तुमकां वांटूंक आनी खुशी आसा जाल्यार म्हजे नंबर जावन आसा 7795558979. हे नंबर हांगासर सकयल आसा. ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका कॉल करयेत, ईमेली धाडयेत, वॉट्सॲपी धाडयेत. आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां विशय घेवचे. आय एम अ डॉंकी, यू आर अ डॉंकी. हांव एक गाडाव, तूं एक गाडाव. हांव एक कात्ते, तूं एक कात्ते. हे बडिस्काराच्या वारणांत जंय हांव मॅनेजर जावन आशिल्लो अशें चलोन वयता आसतना एक आवय बापय एक 8 वर्साच्या भुरग्याक म्हज्या लागीं हाडून आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर ह्या भुरग्याक तुवें मस्त मारी जाय, बरेंच मारी जाय, मस्त मार फादर ताका. हांवें ताका विचारलें कित्याक मारी जाय? तो टीव्ही पळयता फादर, मोबायल हातान विचारता नाजाल्यार जेविना न्हिदाना, गराटो करता, वस्तू फोडटा, मोबायल जाय म्हणटा आनी मोबायलाक खेळ खेळोनच आसता. टिचरांची कंप्लेन आसा होमवर्क करना म्हणून. आमी सांगलें उतर आयकना, मागण्या वेळार खेळटा, नाचता, उठटा आनी नाना तर संगती तो करता फादर. देखून ताका तुमी बरेंच मारा फादर. हांवें ताका विचारलें, हांवें ताका मारी जाय म्हणून कसली पदवी म्हाका कोणें दिला? वगे रावली. मागीर हांवें विचारलें, ह्या भुरग्याक कितली प्रायज जाली? 8 वर्सां फादर. 8 वर्सां? तुमी काजार जावन कितलीं वर्सां जालीं? 9 वर्सां फादर. 9 वर्सां आदीं हें भुरगें खंय आशिल्लें? चिंतूंक पडली. घोवाला विचारलें हांवें, हें भुरगें खंय आशिल्लें 9 वर्सां आदीं? तो म्हणलो देवाच्या मनांत आशिल्लें. आवयक विचारलें, हें भुरगें खंय आशिल्लें 9 वर्सां आदीं तुमी काजार जावचे पयलें? ती म्हणूंक लागली, देवा सांगात एक आंज कशें आशिल्लें. तर तुमचें भुरगें न्हय तें, तुमचें भुरगें न्हय तें देवाचें भुरगें. तुमच्या हातांत दिला ताका सांबाळच्या खातीर, मारच्या खातीर, बडोवच्या खातीर न्हय, ताका कश्टांच्या खातीर न्हय. पूण कशें पळय एक शेजारी गोवानी बायल ताच्या एका भुरग्याक ती मिसाक वयतनांगी, आंगडी वयतनांगी, शॉपिंग वयतनांगी, भायर वयतनांगी म्हज्या भुरग्याक तिका पळया म्हूण शेजारच्या घरा दवरता गी. त्याच प्रमाणे तुवें देवान तुका दिला ह्या भुरग्याक, तुवें देवाचें भुरगें कशें सांबाळच्या खातीर. देवाचें भुरगें तें तुज्या हातांत घाला ताका सांबाळच्या खातीर. तुजे उद्देशीन जल्म हाडूंक तुमी ताजे सांगता कॉपरेट जाल्यात, सहकार दिला देवाच्या येवजणेक आनी तुमी ह्या भुरग्याक जल्म हाडला. आतां तुमचें भुरगें न्हय, देवाचें भुरगें. देखून ताका पयलें शिकय, देवाचो मोग तुजो बापूय थंय आसा, तुजी आवय आमकां सैबीण ती तुजी आवय बापूय. आमी फकत तुजी पोसणार, सांबाळणार. देखून म्हाकाच्यान हांवें ताका सांगलें, जरी तर 9 वर्सां आदीं भुरगें तुमच्या मदें आसलें, कोण भुरगें, कसलें भुरगें, चडकोगी, चेडोंगी, धोव्यांगी, गोऱ्यांगी, लांबगी, मोठव्यांगी, भलायके बरेगी, ना भलायके बरेगी, कसलें भुरगें म्हण तुमी नेणें आशिल्ल्यात. पूण देव जाणा आशिल्लो आनी त्या भुरग्याक देवान तुमच्या हातांत घाला
ताका तुम्ही देवाचे भुरगे कशें सांबाळचे खातीर मात्र तुमचे भुरगे न्हय ते तुम्ही जल्म हाडला त्या भुरग्याक देवाचे पदवेन देवाच्या भुरग्याक तुमकां दिला. समजलें गी? आमी आवय बापायची न्हय, आमची भुरगीं आमची न्हय, आमी देवाची भुरगीं. पवित्र पुस्तक म्हणटात आमी देवाची भुरगीं. देवान आमकां रचला, आवय बापाय रचून आमकां आवय बापायन जल्म हाडला, पूण आमी भुरगीं देवाची. पयलीं आमकां आवय बापाय वळख करून दिली देवाची. हांव ल्हान आसतना म्हाका उडास आसता, म्हजी माय बरी बांगडे हाडटली, कुडके करून व्हडले व्हडले बांगडे मेळटले. एक कुडको इल्लेशें शीत उंदून कडी ताचेर दवरून एका प्लेटीन दवरून आंडयेर दवरून म्हाका आमच्या आल्तर लागीं व्हरतली आनी जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं व्हरून म्हाका म्हणटली, आतां सांग जेजू कोको दी मेम्मे दी आप दी. जेजू कोको दी मेम्मे दी आप दी. जेजू जेवंक दी, मासली दी आनी आमकां दिसपडतो ग्रास दी. तें तिचें मागणें तिणें म्हाका शिकयल्लें एक भुरगें कशें. पयलीं देवाची वळख दिली देखून आज तुमचे मुखार देवाची वळख वांटून घेवन आसा. वर्त संतोश भक्ता म्हज्या आवयचो म्हज्या बापायचो, कित्याक तांच्या मागण्यांच्या भावार्थांत आज हो भावार्थ हांव प्रगटून आसा. गूंड भावार्थ थंय आसा. सोम्यार म्हाका दिल्लें देणें बरें फावंडेशन घालून म्हज्या आवय बापायन. दुबावना त्या दिसान टी व्ही नासली, दुबावना त्या दिसान आमकां मोबायल नासले, टेलिफोन नासले, आमच्या घरांत करंट नासलें, चिमणी कणग्यान आमी दीस काडले. पूण त्या भावार्थान आमी वाडल्या, आज भावार्थान घट आसा. हे संते स्वर देवान आमकां दिलात. देवातान पयस वचूंक न्हय, पूण देवाक लागीं येवंक. एक दीस जरी तर आमी घराच्या भोंवतणी आवरायले, मिसा वचोंक जावना. दिमी घालून 15 खण तेर्स, आतां 20 खण तेर्स, 15 खण तेर्स आनी दिसा 3 फावटी आमी म्हणटले मिसा वचोंक जावना देखून. असल्या भावार्थान ल्हान व्हड आमकां केल्लें. आनी आमी कोणाची चिंत्या. म्हाका आतां 50 आनी 5 वर्सांगी, 60 वर्सांगी, 40 वर्सांगी, 30 वर्सांगी, 20 वर्सां जालीं. चिंत्या 50 वर्सां म्हाका जालीं. 50 वर्सां आदीं हांव खंय आशिल्लो? कोणाक म्हजो उडास आसा? कोणाक गोत्तो फादर हेनरी 50 वर्सां कितें आसलो म्हूण सांगून? कोणाक गोत्तो ना न्ही गे. तो जल्म जालो ताच्या आवय बापायक, ताचे उपरांत तो ब्रदर जालो, पाद्राब जालो, आतां तुमच्या लागीं उलयता. जरी तर फादर हेनरी 50 वर्सां आदीं 50 आनी 5 वर्सां आदीं जी कितें म्हणजे प्राय जावन आसा ताच्या आदीं ताकाच गोत्तो तो खंय आसलो म्हणून. कोणाक ताची वळख नासली. ताका देवान म्हणजे ताच्या आवय बापाय दिलें आनी आज ह्या जग जाला. तुमी तशेंच तुमच्या प्रायाचे पयलीं तुमी खंय आशिल्ल्यात. चिंत्या आतां 50 वर्सां म्हाका जालीं आनी 50 वर्सां उपरांत थोड्याच वर्सांनी मरण पावलो जाल्यार 50 वर्सां उपरांत हांव खंय आसतलो, म्हजो कोण उडो आसतलो, कितले जाण उडो आसतले, कितले जाणांक कळटलें फादर हेनरी म्हणल्यार आसलो म्हूण सांगून. थोडो तेंप उडो आसतले गे, इल्लोसो तेंप. मागीर जी कोण म्हाका वळखतात ती मरण पावली जाल्यार फादर हेनरीचें नांव, म्हजें नांव पुसून गेलें. संवसाराक कांय अर्थच ना, मातयेचें गेलें. सांत पौल म्हणटा वॅनिटी वॅनिटी वॅनिटी, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ. तें जावन आसा हांव आनी तूं जावन आसा व्यर्थ. बट आमकां मान गौरव, आमचें मनशत्व, आमचें देवपण, आमचें पवित्रपण, आमचो एक डिग्निटी आमकां मेळटा फकत आमच्या देवांतय, आमच्या सुम्यांतय. म्हाका न्हू आमकां जरी तर इतल्या वर्सां आदीं कोणी वळखनात, मरण गेल्या पण थोड्या वर्सां उपरांत मागीर कोणी वळखुंचे नात. म्हजें म्हणलें कितें आसा? कांयच ना न्ही गे. कित्याक उपकारता? खंयचे उपकार ना न्ही गे. कित्याक संवसारांत झगडे, कित्याक संवसारांत मोसोर, कित्याक संवसारांत राग, कित्याक संवसारांत आपणावचें, कित्याक वाट तेनस रावचें, कित्याक भावाचें भावाक, भयणीचे भयणी तेनस रावचें, कित्याक उल्यास रावचें. एकेलांचे सगळ्यांच्या मनांत इतलें आसा की भायर काडल्यार तो मॅजिशियन एका बॉक्सांत रावन जायते वस्तू भायर काडटात. 1 2 3 4 पारिवाळा, मागीर आनी काय पारवे आनी कुडके, सोत्र्यो, फुलां, वाती आनी खाली घालून भायर काडटा. देश बॉक्स आसा पूण दाखयता खाली दाखयता. तशें आमच्या मनांत इतलें आसा की कोणाचो की राग इतलो भरला की हांगासर आसा कचरा, कासाद बुट्टी, हांगासर आसा घाण, हांगासर आसा वायट. तें उक्तें गेल्यार मात्र आमकां कळटा. पूण सुम्याच्या पांय जवळ गेल्ले, हे खाली कर रडले, नितळ कर्ण
आयिल्ले सोम्या ते एक जाल्ले भागी ते कित्याक देवाक ते पळोवंक शकल्यात. हांव म्हणटा हांव जावन आसा डॉंकी, तूं जावन आसा डॉंकी. ह्या संवसारांत मनीस पदवेक आशेता, नांवाक आशेता, व्हडपणाक आशेता, सर्वाक आशेता, पयशे जाय, कॉम्पिटिशन जाय, ग्रेस जाय. आनी आमच्या वॉट्सॅपार युट्यूबार पळयत आसतना हाऊ टू बी रिच, हाऊ टू बी मिलेनियर, हाऊ टू बी क्रोरपती कित्याक करता. कितले पयशे आसले बालायकी काणगे येत की, भांगाराचे बेड्ड आसल्यार न्हीद मोला काणगे येत की ना न्ही गे. पयशे कितले आसले पयशान काले काणगे येत, कांयच काणगे घेवंक जायना. एका मोमेंटाचो मात संतोश काणगे येत. पूण जिणीभर संतोश जाय जाल्यार जाणें आमकां रसला ताचे ते मात. देखून भाग्यवान आगोस्तीन म्हणटा, टू लेट हाव आय लव्ड यू ओ लॉर्ड. मस्त हांवें जिणी पाड केली, उपरांत तुजो मोग करूंक हांव शिकलो सोम्या. आनी इल्लेशे अवदेंत इतलें ताणें सोम्या विशयांत, इतलें देवा विशयांत परगटलें की आजून पर्यंत ताचे बूक सगळे समजूचे मनशां आमचे मदीं नात म्हणून जाणारी म्हणटात. म्हाका न्हू जेजू की एक फावटी ताका न्ही मान, पूण ताका मान दिवचे खातीर आमच्या रामाच्या आयतारा दिसा ताका एक मान दिवची आलोचना केली. आनी अशें मान करता आसतना ताका थंयसर ओली वस्त्रां, मॉडलां आनी नाना तरेची संगती थंयसर घालून तो वेता आसतना एका गाडवाचेर बसलो. आनी एक गाडवाचेर बसून ताका होसाना किंग ऑफ किंग्स म्हूण सांग, होसाना किंग म्हूण ताका उलो मारलो. किंग तो राय, ताचें रायपण, ताका रायपण दिल्लें कोणें, कित्याचेर बसलो तो. जरी तर म्हज्या सोम्याक ताणें म्हाका रचला, राखला, पोसला, सांबाळला आनी म्हाका म्हज्या जिणयेंत तो म्हजो राय जाल्यार ताका महिमा मेळना. हांवें कितें करी जाय, एक गाडाव जाय, खालतो जाय, ताका मानून घे जाय, ताका म्हज्या खांद्यार व्हरी जाय आनी ताका मान दितना हांवें संतोश पावत जाय. थोडीं गाडवां आसा आमच्या क्रिस्तांव भावार, थोडीं गाडवां आसात, थोडीं पूण इगर्ज माते उपाधिकारची गाडवां आसात. ती चिंतात हांव गाडाव, म्हाका लोक सगळो होसाना होसाना म्हणटा म्हणून ती व्हडलें नांव कोणें वतात आनी इगर मातेक देवाक सोण सोडटात. पूण आमी बाबार्थी कितें करता करी जाय, आमी जेवच्या मोगाल आसतलें कितें करी जाय, आमकां त्या सोम्याक आमच्या खांद्यार काणगे जाय आनी ताका वावन व्हरी जाय. एक गाडाव कशें आमकां नांव न्ही, ताका नांव मेळोवन दी. आमकां पदवी, आमकां महिमा न्ही, ताका महिमा मेळोवन दी. आमचें नांव व्हरतें पेपराचेर, टिवीचेर, हांगा थंगा न्ही, पूण ताका मेळोवन दी. सोम्यान केलें नांव हांवें केलें न्ही, पूण सोम्यान केल्लें म्हणून आमकां देव आपयता. देखून हांव एक गाडाव सोम्याक वावोवचें, तूं जावन आसाय एक गाडाव सोम्याक वावोवचें. आनी अशें सोम्याक जरी तर हो मान आमी दिलो जाल्यार आमकां कितल्या मोगान तो पळोवचो ना काय, कितलो मान गौरव आमकां दिवचो ना काय. ताचें उतर ताणें सांगलां आमकां, ताच्या उतरान पवित्र पुस्तकांत सांगलां, जो कोण ह्या संवसारांत म्हाका मानून घेता ताका बापा मुखार हांव मानून घेतलो. जो कोण संवसार ह्या म्हाका मान दिता ताका हांव थंय मान दितलो. जो संवसारांत म्हाका वळखता ताका हांव ते वळखतलो. आनी जरी तर आमी पळयता जाल्यार पवित्र पुस्तकांत जरी तर ह्या संवसाराक वळखना, सोम्या आमकां दार उगड, हांव तुमकां वळखना, चलात म्हणजे सांग. आमी मागणें केलें, आमी रजार केलें, आमी नव्यान केलें, आमी कांतारां म्हणली, आमी गायन गायलें, आमी कोयरांत आशिल्ले, आमी गरीतळ केली, आमी समुदाय मिटींग गेले, आमी सर्ती केली, तें केलें, हें केलें, सभा संती केली, आमी इतले बरें केलें, आमी पुरशांक केलें आनी आमी वाती काणून अशें केलें, अशें केलें, नायट विजील केली. हांव तुमकां वळखना. वसात तुमी, कित्याक तुमी गाडवांनी घोडे जावंक पावल्यात. तुमी घोडे जावंक पावल्यात, गाडवांनी गाडवां आसली मुखार येयात. कित्याक गाडवाचेर बसलो मात्र म्हाका मान मेळ्ळो, तो मान हांव दितां. गाडवान मुखार सरात. देखून हांव म्हणटा, हांव एक गाडाव, तूं एक गाडाव, ते म्हजे क्रिस्तांव जिविताचे आपण जावं बरो याजक, जावं बरो लायक. आमच्या भावार्थांत आमी एक गाडाव जाय, सोम्याक आमच्या खांद्यार काणय जाय, ताका आमी बरी जाय. देखून मोगाचें न्हू आमकां संवसारांत मान वडविकाय खंडीत नाका. ह्या गांवांत ह्या संवसारांत आमकां नाका. आमी निमाणो जाय, देव आमकां वर्त करतलो. खालतो जाय, देव आमकां वयर काडटलो. निमाणें जाल्या वरवीं आमकां देव महिमा बरीच करतलो. देखून आज देवा लागीं मागया, सोम्या म्हाका खालतो कर,
सोम्या म्हाका एक गाडाव कर, हांव कात्त्या बरी, हांव घोड्या बरी भोंवतां, हांव घोड्या बरी भोंवतां, गडक 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 करून भोंवतां, आनी म्हाका मान म्हणल्यार की हांव व्हडलो जावन चिंतां. नाका सोम्या, म्हाका म्हज्या घरांत हांव आसता आसतना एक बापूय जावं, एक आवय जावं, एक भुरगें जावं, एक प्रायवन जावं, पिडेस्त जावं, बालकेन जावं, जोडचोर जावं, लखपती जावं, करोडपती जावं, म्हाका एक गाडाव कर सोम्या, आनी हांव तुजे मुखार एक गाडाव शरण येतां. जरी तर हांव एक दाक्तरा मुखार गेलो जाल्यार दाक्तराक हांव एक पेशंट, हाज्या कुडीक वखद दी जाय, हाज्या कुडीक इंजेक्शन दी जाय, हाज्या कुडीचो एक्सरे काडी जाय, MRI काडी जाय, रक्ता टेस्ट करी जाय, तें टेस्ट करी जाय, अशें करी जाय, तशें करी जाय. ताका फकत एक कूड दाक्तरा मुखार. इंजिनियरा मुखार गेलो जाल्यार कितले बरें न्हेसलां, कितले बरें सेंट घाला, आनी खंय हांव आयलां, ताका सांगचें तुवें घर बांदी जाय, हांव तुका प्लॅन करून दितां, हांव ताका फकत पयशे आनी ताचे प्लॅनिंगाक ताणें जोडचे पयशे. ताच्या कामाक हांव एक हातेर ताणें जोडच्या खातीर शिकलें, भायर घालच्या खातीर हांव एक ताका हातेर, कित्याक म्हज्या लागीं पयशे आसून तूं जाण जाता, आनी इंजिनियराक हांव कोणूच न्हय, हांव एक फकत ताजो कस्टमर. एका सायकोलॉजिस्टान गेले जाल्यार, मनशास्त्रान गेले जाल्यार तो पळयता हाका इल्लें शिवणेपण आसा पण ना, तुका इल्ले प्रॉब्लेम आसा, तूं म्हाका म्हज्या क्लिनिकांत मेळ, आनी थंयसर तुजे लागीं उलोवंक आसा म्हाका, तुवें अशें शिवणें आसा. ताका हांव एक मेंटल मॅन. जरी तर हांव एक इगर्जेक गेलो जाल्यार आनी थंयसर म्हजें बरेंपण पळोवन फादर आमच्या फिरगेचें रेतीर दिया, फकत रेतीर दिवचो मनीस, आनी फिरगत घाल जाल्यार हाडे आमचें घर, आमचें इगर्जें इल्लेशें रिपेर करूं आसा, देखून तुज्यान इल्लें कुमा करून जाता जाल्यार पळय, आमी फकत इगर्जेक पयशे दिवचे व्यक्ती. दुबळो आसल्यार तुज्या घरा परतून परतून येता आनी परतून परतून मागता, बाबा म्हज्या भुरग्यांक शिकोवंक, तशें आमी कुमा करचें मनशां. जावं पुरो एक अनाथ आसा, वा जावं पुरो गरजेवंत आसा, तांकां फकत आमी कुमो करचें. म्हळ्यार आमी भायर जोडचे पयशे, इतले पयशे जोडचे हांगा हाडून त्या बिल्डिंगाक, त्या जाग्याक, त्या दोऱ्याक, त्या बोरवेलाक, ताका हाका आमी खर्चुंचे. म्हणटा आसतना हांव कोण? हांव कोण? पयशे आसल्यार म्हाका पयशाच्या दिश्टीन पळयतात, पयशे नासल्यार दुसऱ्या दिश्टीन म्हाका पळयतात. मागीर ते तालंत आसात, सोबाय आसा, आनी मागीर ते उर्बा आसा, मागीर ते कितें बरेंपण आसा, ग्रेसकाय आसा, मनशां दुसऱ्या रितीन म्हाका पळयतात. ते हांवगी ते भायली दाखोवन, हे भायल्यो संगती, पूण तांणी म्हजे भितर घालून म्हाका पळोवचें, म्हाका मोलावचें, म्हाका वोलावचें. हो मनीस भायर थावन आयलो. पयलें बॉम्बे आशिल्लें, मागीर गल्फ जालें, सद्याक आतां इस्रायल आसा. तो आयिल्ल्या कुडले ताजे इतले पयशे आसात, ताणे काडचे कश्ट, ताचे सॅक्रिफीस, ताचें जिवीत कसलें जावन आसलें, कितल्या कश्टान ते पयशे जोडल्यात ते कोण्णी पळयनात. फकत ताचे पयशे मात पळयतात, ताची ग्रेसकाय पळयतात, आनी ताका कसो म्हज्या खातीर उपयोग करचो तितलेंच पळयतात. म्हाका छनो मनीस म्हूण सांगल्यार हेंच, मनीस म्हूण सांगल्यार हेंच. पूण मनीस निजाकी कोण? मनशाक जरी तर ताच्या जिणेचो अर्थ हांव कोण म्हूण समजूंक जाय जाल्यार देवा लागीं विचारीत जाय, सोम्या हांव कोण? सोम्या हांव कोण? आनी सोमी म्हणटा, हांवें तुका एक रूप दिलां, यू आर ए मास्टर पीस इन माय आयस. तूं म्हज्या मनांत आसलें एक मास्टर पीस म्हज्या दोळ्यांनी. तुका म्हज्या रुपाचो, म्हज्या सारक्याचो तुका हांवें रचला. तूं म्हजो, तूं म्हजो. आनी केदाळ सोम्याच्या दिश्टीन आमी पळयता, देवाच्या दिश्टीन आमी पळयता, केदाळ मात्र आमचे थंय ते देवपण देवून येता, आमच्या जिणेक अर्थ मेळटा. ग्रेस्त आशिल्ल्यांक संतोश ना, पयशे आशिल्ल्यांक न्हीद ना, झगडटल्यांक समाधान ना. पयशे नातिल्लेय ग्रेस्त आसात,
दुबळे ग्रेस्त आसात जावं पुरो थोड्या फावटी दुबळे हंकारी ग्रेस्त गरवी दुबळे हंकारी ग्रेस्त गरवी पूण त्या हंकारान आनी गर्वान ते जियेल्यार ह्या संवसाराचे ते न्हय तांकां जे जिणेचो अर्थ मेळचे जाल्यार सोम्या तांणी सांगत येयचें सोम्याक विचारचें हांव कोण सोम्या मागीर आमकां उडास करतात तूं जावन आसाय धूळ धूळ माती न्हय धूळ तूं जावन आसा धूळ आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय आनी धूळ जावच्या खातीर तुका मातयेन घालतले मगाच्यान ह्या संवसारांत आमी कोणाकूच नाका हर एक लायक एक बर्डन हर एक लायक हांव बर्डन जड आयल एक विगार एका फिरकेचेंत सबार्ण लोकांक नाका एक बापोय कुटुंबांत हांव एके फावटी बायलेक नाका हांव भुरग्यांक नाका एके फावटी आवय घोवाक नाका बायल घोवाक नाका आनी भुरग्यांक नाका भाव भयण नाका एक शेजाऱ्याची आनी एका शेजाराक नाकात कोणाक कोणूच ना कोणाचे कोणूच नात पूण देव मात्र एकलो सदांच आसा हांवें एक फावटी चिंचे बंदूक काण घेवन एकामेकाक शूट कर म्हूण सांगल्यार कितले जीव येता आसले एका दिसांनी इफ किल्लिंग वॉज परमिटेड इन इंडिया विथ अ गन कितले जीव येतात घडी एका दिसांनी तुमी बंदूक काण घेयात कोणाकय जिवेशी मारत म्हणून कायदो आयलो जाल्यार आनी बंदूक फ्री मेळटा म्हणल्यार बरी दिल्ले जाल्यार आनी तूं बुलेट फ्री मेळटा म्हणून दिल्ले जाल्यार कितले जीव येता आसले आनी खंडी जावन एका याजकाक एका बऱ्या मनाच्या मनशाक आनी एका भावाक आनी एका भयणीक एक गुळो न्हय घडये 200 न्हय 500 गुळे मारलेच म्हळ्यार आमकां आमचो म्हणलो कोणूच ना आमी कोणाक उपकार ना केदळ पर्यंत आमी उपकाराक पडटा तेदळ म्हणसर मात्र पूण आमकां आमच्या जिणेंत अर्थ आसा फकत सोम्याक देखून पयलो जागो सोम्याक दिवचो घोव बायलेन पयलो जागो सोम्याक दिवचो भुरग्यांनी पयलो जागो सोम्याक दिवचो आय लव फर्स्ट जीजस रेस्ट हांव पयलो सोम्याचो मोग करता उरलें म्हाका मेळटा कित्याक हांव सोम्या आसा आनी इफ यू लव जीजस वॉट डू यू गेट जॉय JOY Jesus first, others second, and why you are last. Joy, JOY, Jesus first, others second, O, and why you are last. निमाणू तूं जेजू पयलो उपरांत दुसरी जावं पुरो घोव बायल भुरगीं शेजारची इश्ट मंत्र आवय बापय भाव भयण कोणी जावन दी बॉस कामाची खंय कितें जावन दी निमाणें तुका थोड्या फावटी हांव पयलो वयता उपरांत दुसरी निमाणें गरजे वेळार मात्र देव मिस्टेक आमची थंयसर आमी आमचें पवित्रपण आमचें नीज एन्जॉयींग रियल क्रिश्चन लायफ आमी वगडायता देखून आज मोगाच्यान तुमच्या लागीं मोतया वांटवणीत आसतना तूं एका व्यक्तीक एक संगत जावन आसा यू आर ए थिंग टू अ पर्सन तूं एक वस्त आनी एका मनशाक उपकार पडटा म्हणसर मात उपकार पडना तूं कोणाक कांयच न्हय कितें तुका राखोन आसात कितें म्हाका राखोन आसात आमच्या मित्रेंत केदळ येता काय म्हण केदळ येता काय म्हणटा खावया म्हूण सांगून हें जावन आसा आमची जिणी पूण आमच्या जिणेक कितें खावचें नात केदळां आमी सोम्यांत एक जाता देखून सांगता बघ तांची कूड तांची जीब तांचे हात आजून जीव आसा कित्याक सोम्यांत ते एक जाले आमच्या जिणेक हांव कोण म्हूण विचारचे बदलाक सोमी म्हणजे थंय आसा गी हांव सोम्याचो संपूर्ण जावन आसा गी देवा थंय एक जावन आसा गी पवित्रत्म्यान भरला गी देवाचे कृपेन भरला गी हे विचारल्यार मात्र म्हज्या जिणेक कश्टांक दुखांक बेजाराक एकसुरपणाक मागीर आमच्या सगळ्या खोटेपणाक सगळी जबाब जावन आसा जेजू आनी हें काण गेल्यार आमी जरी तर जेजू काण गेल्यार हें सगळें आमचे तान पयस वता केदळ आमी जेजूक काण घेता नांवा खातीर मात्र काण घेता गरजे खातीर मात काण घेता हें आमचे थंयच उरता देखून आज एक संदेश मौल्या तुमच्या वांटवणीत आसतना आमी कोणाक उपकार ना
गरजे प्रमाणे मात्र एक याजक म्हणटालो, फादर हांव 75 वर्सां जाता म्हणसर सगळे लोक म्हज्या लागीं कितली बेसांव मागूं येतलो, कितले आशिर्वाद मागूं येतलो, कितले म्हाका भेट दितलो, कितले म्हाका जेवण हाडटले, कितले म्हाका खावंक हाडटले, कितले म्हाका वस्तू हाडटले, आतांचो मोगान येतले, कितले म्हाका सरबराय करतले, काजार आपण व्हरतले, मुदयाक आपण व्हरतले, पुरा करतले. फादर एक फावटी रिटायर घरा आयलो, आतां कोणी आमकां भेट दिवचे बारीक उणें. फादर आमी राखून रावचे नाटला वयर पडयचे. ही जावन आसा एक ह्या जाग्याची गत जाल्यार खंडीत जावनी हेरांची गत कितें. सट्टान जाय जाल्यार याजक हर एक गरज जाता जाल्यार याजक हांव जल्माच्या आदीं जल्माल्या उपरांत हांव मेल्ल्या उपरांत मिसां भेटोवंक की. जल्माच्या आदीं म्हणजे आवय बापायक रेस्पेक्ट करूंक, हांव मेल्ल्या उपरांत मिसां भेटोवंक की. ह्या जाग्याची गरज आसा. ताची गत अशी जाल्यार तुजी आनी हेरांची गत कितें जायत बाबा भयणी. देखून आमी कोणाचे न्ही पयल्या सुमयांचे सुमयांक पयलो चाको दिव्या दवरया म्हज्या कुडांत न्हिदता आसतना थंय एक सुमयांचे रुपणें दिमे घालून दवरचे पयलें मागणें करया. उठल्याक उठले दिमे घालया तायल्याक उलया सांगया सुमया आज अशें अशी म्हणजे आलोचना आसा तुज्या चिंतना प्रमाणे जावं दी. आज असले असले कामां वयता हांव, असले असले पैणां वयता हांव, असले असले रांदता हांव, असले असले म्हाका मनशां मेळोंक येतात, असले असले कामाक हांव वयता. सगळे तुजे आशिर्वाद घाल. ताका काणगेन आमी दीस सुरू करया. न्हय काल सांगलेलें, पोर सांगलेलें, आदलें सांगलेलें, पूण आमी सुम्याक सांगलेलें आनी सुमी आमकां ते दाडा ताजे पवित्र आत्म्यान भरतलो आनी सगळें आमकां ताचे कुशे प्रमाणे करतलो. आनीचा तांचो सक्सेसफूल जावन दी, अनसक्सेसफूल जावन दी. संतोष पावया. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा हर एका सांगतींत हर एका घडयेंत देवाक कस जावन दी, नस जावन दी, संतोष जावन दी, असंतोष जावन दी, देवाक अर्घ्यां दियात. हर एका सांगतींत आमी देवाक अर्घ्यां दिवया. हांव कोण? हांव एक गाडव. आमी कोण? आमी गाडवां. गोडे जावंक प्रयत्न करचे नाका. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमेन.